त्याचाक सुरवात करूया. पवित्र कुर्साचे करेन नेरे आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मनतान देवा सोर पदवेदार बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं संभवलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तान जिव्या आनी मेलोल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें फुडेचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीं आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मेरेन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो
मिलाग्रींचो Kakut kor patka bokos minin Jesus. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kakut kor patka bokos minin Jesus. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kakut kor patka bokos minin Jesus. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kakut kor patka bokos minin Jesus. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kakut kor patka bokos minin Jesus. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो Kakut kor patka bokos minin Jesus. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन. आमची बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दालनेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांतांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकुतकोर पातकां बोगोस मनीन जेजू 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 महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मनीन जेसू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मनीन जेसू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मनीन जेसू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मनीन जेसू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मनीन जेसू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मनीन जेसू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मनीन जेसू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मनीन जेसू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मनीन जेसू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मनीन जेसू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदाकाल आमेन. लादायन करुया. सुमिया काकूत आमची कोर जेजू क्रिस्ता काकूत आमची कोर सुमिया काकूत आमची जेजू क्रिस्ता आईक आमकां जेजू क्रिस्ता तुलोबाईन आईक आमकां देवा बाप्पा स्वर्गीच्या काकूत आमची कोर देवा पुत्रा संसाराच्या सोडवणदारा काकूत आमची कोर देवा स्प्रिता सांता काकूत आमची कोर पवित्र इंदादी एकलेस देवा काकूत आमची कोर सांता मोरी स्वयंबाचे पत्तकवीन गोर सांभाळलोले माग आमचे पासून सांत आंतोन लिस्बोआच्या माग आमचे पासून सांत आंतोन सेरेफिनीच्या ऑर्डीच्या ओनोदा माग आमचे पासून सांत आंतोन टेस्टमेंटाच्या आर्का माग आमचे पासून सांत आंतोन सोर्गींचे जाणवायेच्या बोगतीस्थाना माग आमचे पासून सांत आंतोन प्राचिताच्या विस्मिता माग आमचे पासून सांत आंतोन कालतेपणाच्या आसऱ्या माग आमचे पासून सांत आंतोन नीती पाटी वेतल्या माग आमचे पासून सांत आंतोन आक्सुकाचेर जोयत व्हरतल्या माग आमचे पासून सांत आंतोन कुर्साक लोबडोलेल्या इश्टा माग आमचे पासून सांत आंतोन बांजलाच्या जलत्या आपोसला माग आमचे पासून सांत आंतोन ओनबावार्त्याच्या कांपेऱ्या माग आमचे पासून सांत आंतोन देंवचाराच्या कांपेऱ्या माग आमचे पासून सांत आंतोन सोडपुनायेच्या प्रतिमाना माग आमचे पासून सांत आंतोन कोशेन मार्तिरा माग आमचे पासून सांत आंतोन पातक्यांच्या उजवाडा माग आमचे पासून सांत आंतोन बिजमिताच्या बुजवणदारा माग आमचे पासून सांत आंतोन नेणटेपणाच्या राखणारा माग आमचे पासून सांत आंतोन जवलोणेन दिताय
दिताय मोन्यांक, माग आमचे पासून सांत आंतोन जो दुसरीं दिताय कान बेऱ्यांक, माग आमचे पासून सांत आंतोन जो भायर घालताय देंवचाराक, माग आमचे पासून सांत आंतोन जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय, माग आमचे पासून सांत आंतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय, माग आमचे पासून सांत आंतोन जो मेलेल्यांक जिवंत करताय, माग आमचे पासून सांत आंतोन जो आदल्यांक दोळे दिताय, माग आमचे पासून सांत आंतोन जो तोंट्यांक चलयताय, माग आमचे पासून सांत आंतोन जो सांडलेल्यो वस्तू मेलयताय, माग आमचे पासून सांत आंतोन जो वाटसुरांक वाट दाखयताय, माग आमचे पासून सांत आंतोन जो निती पासून झुजतेल्यांक सांबाळताय, माग आमचे पासून सांत आंतोन जो देंवचाराचें कोटेपण बोजमिताय, माग आमचे पासून सांत आंतोन गुन्यांवांक कास लायतल्या, माग आमचे पासून सांत आंतोन नीज देखीत नेंटुवायेच्या, माग आमचे पासून सांत आंतोन सोर्गींचे निर्मलायेच्या फुला, माग आमचे पासून सांत आंतोन मोगाच्या आगत्या, माग आमचे पासून सांत आंतोन पोलकेपणाची बेपरवा करतल्या, माग आमचे पासून दुस्मानाच्या फासांतली, निवार आमकां सांत आंतोन विजा आनी वाडोलांतली, निवार आमकां सांत आंतोन सगल्या पातकांतली, निवार आमकां सांत आंतोन सगल्या आमच्या जिविताचे कालेन निवार आमकां सांत आंतोन तुजे मजती वरवीं निवार आमकां सांत आंतोन देवाचे शेले जी संवसाराची पातकां दुताय, बोगोस आमकां सोम्या देवाचे शेले जी संवसाराची पातकां दुताय, आयक आमकां सोम्या देवाचे शेले जी संवसाराची पातकां दुताय, काकलूत आमची कोर सोम्या सांत आंतोन जो मेलेल्यांक जिवंत करताय, विनोद कोर सगल्या मरणाचे तोरणेर पावलेल्या पासून आनी आमच्या मोगाच्या मेलेल्या पासून. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तानेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कुटपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पप्प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सांत आंतोन पुरो जायन आसलेल्या वांजलाच्या अपोस्ला, निवार आमकां देवाच्या दुस्मनाच्या कोटेपणांतली आनी विनोद कोर आमच्या पाप सायबा आनी पवित्र इगोर्जे पासून. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तानेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पप्प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सांत आंतोन पदवेदारा इश्टा जेजूच्या कालसाच्या, निवार आमकां दोगदोगांतली जे आमचे पातकां वरवीं आमचेर येवंक आसात. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तानेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पप्प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. सांत आंतोन जो भायर घालताय देंवचाराक, दी आमकां आदार जोयत व्हरूंक ताच्या फास्कांचेर. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तानेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पप्प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सांत आंतोन सोर्गींचे निर्मलायेच्या फुला, नितोल आमकां कोर ओतम्याच्या कोटांतली आनी निवार आमची कूड सगल्या पेरिगांतली. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरी कुटपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मरेताचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन सांत आंतोन जो पिडेवंतांक बोलाकी दिताय आमचे बोलाकेंतली आमकां बोरीं कोर आनी बोलाकेन आमकां दवर आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन सांत आंतोन जो चलयताय वाटसुरांक बोंडाराक पावय दर्याच्या उदका वेल्यान चलतल्यांक ओईबाड जावच्या पेरिगांत आसतल्यांक आनी तोंडाय उंचाबोलायेन चलयलीं लारां जीं उंचाबोलायतात आमचो आत्मो आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन सांत आंतोन जो सोडयताय गुलाम जालेल्यांक निवार आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन सांत आंतोन जो भुरग्यांक आनी जाणट्यांक दिताय आपल्या सांद्याची बोगणी सांबाळून दवर आमचे कुडीचे विसवांचे आनी आत्म्याचे गुणांची सोपून बोगणी आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन सांत आंतोन जो मेलयताय सांडलेल्यो वस्तू निर्मी आमकां मेलूंक कितेंच आमी ओगडायन तें संवसारांतलें आनी सासणाच्या सुखाक उपकारतलें आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन सांत आंतोन मोरयेच्या आदाराखाल आसलेल्या पेल्यान काळ आमच्या आत्म्याचे आनी कुडीचे पेरीग आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन सांत आंतोन जो पावताय सगल्या दुबल्यांक पाव आमकां आमच्या गरजांनी
पावड आनी मानसुगेचो उपार दी तांकां गरज तांकां आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुटपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा श्रमदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन सांत आंतोन लिस्बोआ शारांत जल्मलेल्या आमी जे उपकार आठोवन परगोडटां अजंपाची पदवी आनी आर्गां तुका दितां तुज्या उपकारां पासून मागतां तुजे ताय पाव म्हूण आमकां सगल्या दिसांनी आमच्या जिविताच्या आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुरपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा श्रमदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू मागीर ती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन पाप साहेबाच्या संकल्पा पासून आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुटपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्रमदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू मागीर मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्याक आतां आनी सदां सदां काल आमेन सुरवातीक गीत घेऊया A5 पेज नंबर 3 A5 सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं तुमकां जेजू कृपा दिवं माई मोगाचो युवकार आयच्या ह्या 12वे त्रेजनान किरीत भाशेन आज सांतांतुनीचे मुजतीन आमकां 3 इंतेसांव आसात. पयले इंतेसांव रॅन्सन आनी सायनोरा डायस आपल्या काजराचो वार्षिक दीस समोरुमता किरीत भाशेन तांचे खातीर आमी मागुया. दुसरे इंतेसांव टोनी मिस्किता आनी फामील सगळे देणे मेळ्ळा सांतांतुनीचे मजूते उद्देशीं किरीत भाशेन सांतांतुनीक दिनवासून ते मिसाच्या बलिदानान देवाक आर्गां दिवन मागूंक लायता. तशेंच आज मिसाची मांडावळ करता सेंट बार्तोलोम्यो समुदाय, होली क्रॉस, सेंट इग्नेशियस दे लॉयोला समुदाय आनी आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सर्कल समुदाय आपो ऑर्चर्ड ह्या सगळ्या हांगासर रावतल्या आमच्या बाबा भयणांक किरीत भाशेन देवान आपल्या आशिर्वादान बरो म्हूण मागुया. आज किरीत भाशेन आपल्या जल्माचो दीस जितलीं जाणां समोरमतात तांचो आमी उगडास करून किरीत भाशेन तांचेर आशिर्वाद मागता सेर्तोरे डिकॉस्टा आनी आमोरा ग्रेस किरीत भाशेन आपल्या जल्माचो दीस समोरमता तांचे खातीर आमी मागता. तशेंच आज देवाक दिनवासून मागतात आपल्या खातीर देवान जायती देणी फावो केल्यान थँक्स गिवींग किरीत भाशेन दितात. अंतोन जेन्सलीन, रुएला फेर्नांडीस, आगुस्टा डिमेलो, आर्कांजा फेर्नांडीस, जुजे मारियो तेशेरा, जूड पेरेरा आनी फामील
जुजे आग्नेलो फेर्नांडीस किरीत भाशेन बरी भलायकी आपल्या पासत आनी आपल्या सगल्या जाणटे आपल्या गोंयच्या भुरग्यां पासत ती दिवंक लायता. जुजे आग्नेलो फेर्नांडीस किरीत भाशेन आपल्या आनी आपल्या नातरां पासत बरी भलायकी मेळूंक. फातिमा फ्रॅनी सोबीन ब्राझिनो बरी भाशेन आपल्याक आपल्या बिझनेसान सगळे यशवंत जावंक मागतात. राल्फ आनी सोनिया स्लॅनी लुकस बरो आपल्याक नोकरी मेळूंक मागता. सायमन आनी फामील लेतिसिया गोन्साल्वीस कुंदन सिंग आपले बायलेक बरे तरेन भुरगे गर्भपाठ आसा देखून बरे तरेन भुरग्याचे देणे आपल्याक फावो जाल्या पुरो म्हूण मागता. सेंड्रा दोरादो आपल्याक किरीत भाशेन कॅन्सरांतले वांटोय म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागूंक लायता. त्रिनिदाद फेर्नांडीस आनी फामील सॅली डिसोजा किरीत भाशेन ताका आतां कायला. किरीत भाशेन आपल्याक देवान सांतांतुनीचे मजतीन पेकोडी दिवं म्हूण मागता. आंतोन फ्रांसीस रॉड्रिगीस घरांत शांती आसूंक मागता. मुकेश आनी अंकिता पिरेणकर किरीत भाशेन आपल्याक भुरग्यांचे देणे फावो जाल्या पुरो म्हूण आनी आज मिसाच्या बलिदानान ती आसात हांगा वांटो घेवंक तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया सोंपलेल्या दुलसीन लोबो मारिया सांताना सोजा मानुएल साल्वादोर कुलासो अमाल्दिना कुलासो इनासियो मारियान कुलासो आंतोनियो पिंटो आनी जोझफ डिक्रूज किरीत भाशेन देवाक दिनवासतात. आपल्या सगल्या हेर देण्या खातीर वारिरियाना रॉड्रिगीस आपल्याक देवाचे देणे भुरग्याचे देणे किरीत भाशेन आपल्या सुनेक फावो जावं किरीत भाशेन मागता. तशेंच मागता आपल्याची दिमी दुखता देवान बेगीन बरी करूंक. स्वेल वाज किरीत भाशेन बरे इंतेसां खातीर आपल्याची सगळीं कामां जाल्यार पुरो म्हूण आनी बेगीन तरेन आपूण पासपोर्ट करता ती आपल्याची जाल्यार पुरो म्हूण मागता. तिसरें इंतेसां आयचे मिसाचें आमी मागूंक लायता. ग्रिजेल आनी फामील किरीत भाशेन देवाक दिनवासून ह्या मिसाच्या बलिदानान मागूंक लायता. म्हणटच पयलें इंतेसांव रॅन्सन आनी सायनोरा डायस आपल्या लग्नाच्या वार्षिक वर्साक. दुसरें इंतेसांव टोनी मिस्किता आनी फामील सगळे फावोर सांतांतुनीचे मजतीन मेळ्ळ्या देखून देवाक दिनवासतात. आनी ग्रिजेल आनी फामील किरीत भाशेन देवाक दिनवासून ह्या मिसाच्या बलिदानान मागूंक लायतात. हे सगळीं हांगासर एकठांय जाल्यान बाबा भयण आमचे हात जोडुया आमचे दोळे दाखुया. ह्या मिसाची सुरवातेक आमची इंतेसांवां सांतांतुनीचे मजतीन देवा मुखार घालुया. जें कितें बाबार्थान तूं मागीत जेजू म्हणटा तुका मेळटलें. आमच्या सांताक भोव करून भाग्योन सांतांतुनीक आमी फुडें घालून आमकां कुडी ओतम्याची देणी फावो जावं. सगळी आमची प्रश्न आमच्या जिवितान आडकोड्यो आसात त्यो किरीत भाशेन ह्या भाग्योंताक फुडें घालून ह्या वेळार आमी मागुया. आमचे मदेकात आमचो नवो यादनीक आसा फादर पिटर गोन्साल्वीस. किरीत भाशेन आज ह्या मिसाचें बलिदान आज आनी फाल्यां तो भेटयतलो. किरीत भाशेन आमचे खातीर तो मागतलो. ताकाय आनी ताच्या वावरान किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण ताचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्याचे येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी ह्या शांत आनी शितोल जाग्यार एकठांय जाल्या. देवाक दिनवासूंक हे आयचे नोवेनांत वांटो घेवंक पवित्र आत्म्याचे सुफुर्तेन विवेक करूंक निर्णय घेवंक जेजूचो पाटलाव करुया हो आयचो नोवेनाचो विशय. दिसा दिसपट्टी आमी साबार निर्णय घेता. आमचे जिवीत निर्णयाचेर आदारीत आसा. आमचे निर्णय बरे जाल्यार आमी सुखेस्त जावपाचे वाटेर पावतात. आयचो सेवाधर्म आमकां आमचे निर्णय पवित्र आत्म्याचे सुफुर्तेन भरून आनी विवेकाचे मन आपणावंक करूंक उलो करता. तर ह्या आयच्या मिसा बलिदानान वांटो घेतना आमकां पवित्र आत्म्याची भरती फावो जावंक आनी आमचे निर्णय हेच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान घेवंक
आमकां कृपा मागून घेवया. मोगाळ बाबा भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां स्फूर्ती दिता आमच्या जिविताची नोसरणी करपाक. आमकां प्रेरणा तो दिता. पूण आमच्या ओसूक सैमान आमी ही प्रेरणा घेवंक फाटीं उरता वो चुकता. तर ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचे सांगणे, ताची स्फूर्ती, ताची प्रेरणा, देवाचो बोट आमच्या जिवितान आमी घेवंक चुकल्या तितल्याय पावटी खातीर, तशेंच हेर आमच्या दुसऱ्या पातकां खातीर देवा बापा लागीं बोगसणे मागून आमी सांगातान उच्चारया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तणान उच्चारून, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोललेल्या भागिवंत बार्नबासाक तुवें ऑन भावार्थ्याक तुज्या शुभ वर्तमानाचो दूत करून धाडलोय. उतरान आनी देखीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगोटूंक आमकांय तुजे हुर्बेन बोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेले वाचप. अंत्योकेन जायतीं जाणां भावार धरून सोम्याशी परतली. ही खबर जेरुजाल्याच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नबासाक अंत्योकेक धाडलो. थंय पावतूच देवाचे देणे ताणें पळयले आनी तो खुशाल जालो. आनी सोम्याक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान बोल्लोलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नबास पावलूक सोडूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेल्ल्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. अंत्योकेंत शिसांक पयले पावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंत्योकेचे पवित्र सभेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नबास, काळो म्हणलोलो सिमांव, सिरेनाचो लुसियस, हेरोद आपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट मानेन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव दिवंक सोदता त्या केलीत कामां खातीर बार्नबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. आनी एकदां म्हणुया, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली.
सर्वेस्पराक रचून गावूं नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलच्या कुळीताय आपलो थील विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रित्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घोडून गावूं आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. किन्नोऱ्यो हातांत धरून वेगवेगळी वाजोंतरां घेवन सर्वेस्परा गितां गावून तुतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठणठणीत वाखाणणी कर. जबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरबणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तेन्ना देंवचारान जेजूची परीक्षा करचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका ओरोण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत ताका भूक लागली. लागीं सरून नाडप्यान अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो परतीपाड केलो. पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जी येता. मागीर देंवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कोळसार ताका उबो करून अशें म्हणलें, जो तूं देवाचो पूत तर हांगाथान सकला उडकी मार. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, तुजे विशीं तो आपल्या दुताक होवाळो दितलो आनी तुजो पांय फातराचेर आदोड न जावूक तो आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतलो. जेजून ताका असो जबाब दिलो, अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची तुवें परीक्षा करूं न्हय. त्या उपरांत देंवचारान ताका एका बोव उंच दोंगरार व्हेलो आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो राजवटक्यो आनी ताचो दोबाजो ताका दाखयली. ताणें म्हणलें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेन्ना जेजून ताका असो परतीपाड केलो, पयस सर सयतना, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं बसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भोक्ती कोत्तलोय. शेकी देंवचात ताचे सरशिलो कोड सोडलो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या आयच्या ह्या सेवा धर्माचो विशय आमचो जावन आसा पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन विवेक करून निर्णय घेवन जेजूचो पाटलाव आमी करुया. आनी हें करता आसतना पागयोत आतोनीची मजतूय आमी ती घेवया. मोगाळ बाबा भयणींनो, हो विशयाचेर नियाळ करता आसतना पयले सुवातेर म्हज्याच तकलेन प्रश्न आयलो तो म्हटल्यार
देव आमचे कडेन उलयता काय? जायत्या आदल्या महान मनशांक प्रवाद्यांक होच प्रश्न आयलो, देव आमचे कडेन उलयता काय? देव आमचे कडेन उलयला काय? मोगाळ बाबा भयणीनो, होच प्रश्न सुटावा करूंक एक ल्हानशी काणी तुमचे मुखार दवरता. एक दादलो आपले सदांचें जिवीत जियेता आसतना खेरीत भाशेन ताका ओदीक देवाची वळख जाणा जावंक आस जाता, ओड येता. आनी असल्या संदर्भान तो पवित्र पुस्तकाची शिकवण घेवंक आपल्यो क्लासीस सुरू करता. तांचे फिरकोचेन पवित्र पुस्तकाची क्लासीस चालू जाता, तातूंत तो वांटो घेता. आनी ही शिकवण दिता आसतना एक क्लासीक ताका अशें मेळटा, देव मनशा कडेन उलयता, पूण कोण परी उलयता तें स्पश्टपणी सांगना. हें आयकना बरोबर ताचें मन उत्सांबळ जाता, कारण देव मनशा कडेन उलयला अशें म्हटलेलें, कोण परी उलयला ताची बारीकसाण ताका नासली. आनी ह्याच संदर्भान ताचे मागणें त्या वेळार जाता, सायबा म्हजे लागीं तूं उलय, म्हाकाय तूं तुजें बोट लाय, म्हाकाय तुजो ताळो आयकूं दी. ह्याच संदर्भान घरा वेता आसतना तो आपल्या इश्टांक मेळटा, ताचेच बरोबर ते क्लास अटेंड करताले, वो बायबल कोर्स अटेंड करतालो. आनी जें कितें थंयसर सांगलोलें तें च्या पियेता आसतना ते भासाभास करता. प्रश्न सुटावो जायना हेंच मागणें तो घेवन मनान आपल्या काळजान आपल्या घरचे वाटेक वेता. घरचे वाटेक आपली धरता आसतना तो ताच्या मनान अर्दे वाटेक पावल्या उपरांत असो आवाज जाता. मातसो मुखार गेल्या उपरांत एक शॉप मेळटा, थंयसर राव, एक दुदाचें आयदण घे. हें आनी कितें मनान आयलां अशें चिंता, फाटल्यान उडयता, आयकनासतना मुखार वेता. मातसो मुखार गेल्या उपरांत परतून आनी एकदां आवाज येता मनान, मातसो राव, फुडें शॉप आसा, थंयसर वच, एक दुदाचें आयदण घे. तो समजना कितें जाता पळय तें, पूण हें आयकना फुडें तो परतून म्हणटा, जरी तर देवा तूं उलयताय जाल्यार हांव तुजें उतर अशें हें समजून रावतां, तें घेता. आनी निमणें जाल्यार दूदच तें, कोणाक नाका वो कित्याक लागोन नाका तें जाय तें आपूण नको, म्हाका जाल्यार म्हाका फायद्याक पडटलें, पिड्डेर कांयच जावचें ना अशें चिंतून तो घेता. तें घेतल्या उपरांत आपल्या घरा परतून वेता आसतना फुडें पावल्या उपरांत ताचें घर उबें वचूंक जाय आसलें, पूण मनान आनी एकदां आवाज जाता, उबो वचना काय, दाव्यान वच, उबो वचना काय, दाव्यान वच. परतून येवजिता, म्हजें घर उबें आसा, दाव्यान कित्याक वचूं? कितें जाता कांयच समजना, उबो वेता. आनी एकदां मातसो फुडें पावल्या उपरांत परतून भास जाता, उबो वचना काय, राव, परतो वळ आनी दाव्यान वच. परतून फकाणां कशीं करून देवाक म्हणटा, म्हाका तुजें जाल्यार खबर ना, पूण आतां परतून ही भास कशी जाता, 2 पावटी जाले, एक दुदाचें, एक ही वाटेची, जाल्यार हांव तूंच सांगता अशें समजून परतून फाटल्यान वेतलो. फाटल्यान येता, दाव्यान वेता. दाव्यान गेल्या उपरांत मातसो मुखार गेल्या उपरांत राव म्हणून भास जाता. अरे वाटेर कांयच ना, सगलीं घरां आसा, दिसता सांजचो वेळ म्हणटच सगलीं न्हिदूंक गेल्ल्या भशेन, आनी कोणूच नासतना वाटेर रस्त्यार मदें कोणाक लागून रावंक, हो प्रश्न उपजता. तरी आसतना दार उकोडटा, भायर देंवता, पळयता, कोण ताका दिश्टी पडना, परतून गाडयेन बसता. ह्याच संदर्भान गाडी चालू मारून मुखार वेता आसतना परतून भास जाता, वचचो ना काय, राव, तुजें दार उकोड, देंव. परतून आनी एकदां आवाजाक लागून देंवता, आनी देंवल्या उपरांत परतून आनी एकदां भास जाता, तुज्या मुखार फुडल्यान एक घर आसा, त्या घराच्या दारार वच, दारार मार,
आनी हें दुदाचें आयदण तुजे लागीं आसा पळय तें त्या घरांत दी. मोगाळ बाबा भयणीनो, हें सगळें केल्या उपरांत शेकी तो दिता खरो, आनी दिता तेन्ना शेवटाक जें घडटा तें आयकून तो ओकोस सारको तोटाकता. कारण जें कितें सांगता तो गोरोब्याचो गोरकार दोनी तें आयकून तो अजाप जाता. कारण त्या घरांत भुरगें बाळ आसलें, त्या घरांत ती पादेशेर जाल्ली. त्या दिसाचें सांजचें जेवण तांकां नासलें. तें भुरगें दुदाच्या थेंब्याक रडटालें. आनी ह्या संदर्भान जेन्ना वो दादलो दूद घेवन वता त्या भुरग्याची तान निवळटा. तें भुरगें शांत जाता, रडपाचें बंद जाता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी आमचो प्रश्न परतून आमचे मुखार देव आमचे कडेन उलयता काय? हांव आनी तूं होच प्रश्नांक सोबार पावटी घुस्पल्यांत आसतलीं. पूण हे काणयेचो संदर्भ घेवन भाग्योंत आतोनीची मजत घेवन आमच्यान म्हणूंक जाता, वय देव आमचे कडेन उलयता. आयचें पयलें वाचप आमकां बार्नबास हाची खबर आयकूंक दितलें. आनी खेरीत भाशेन शेवटाच्या वळिनी आमकां अशें मेळटलें. त्या पवित्र सभेच्या म्हणजे आंतियोकेच्या फुडाऱ्यांच्या मनान पवित्र आत्मो अशें घालता, बार्नबास म्हाका म्हज्या वावराक जाय, ताका कुशीन दवरात. मागणें केल्या उपरांत तांचेर ते हात पाटयता आनी ताका दुसऱ्या मिसावांक पाटयता. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव आमचे लागीं उलयता. आमकां तो स्फूर्ती दिवन प्रेरणा दिवन आमचें अंतर्स्कोन आलोयत आसा. जाल्यार आमी ताका आयकता वो आयकना तें आमचेर धरलेलें आसा. आदल्या करारांतूय जायत्या प्रवाद्यांक बोट लावन हात लावन तांची अंतस्कोनां ताणें आलोयलीं. आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यार आमी देख घेवंक जाता सामुएल प्रवाद्याची. ल्हानपणी भुरगो आसतना ताका आवाज जाता, सामुएल सामुएल. 3 फावटी अश्यो ताका जाप जाता. समजना कोण उलयता, कोण आवाज करता, खंयच्यान तो येता. शेवटाक एली वो याज्ञीक ताका सांगता, उलय सोमिया, तुजो चाकोर आयकता अशें म्हण. आनी पळय, हांवें तुका जाल्यार आपोवंक ना. आनी अशें म्हणना फुडें ताका देव फुडलो जें कितें भासाभास करूंक जाय तें सांगून दिता. मोगाळ बाबा भयणीनो, फुडें गेलो जाल्यार वच सामुएल प्रवादी दावीद राजाक मागता तेन्ना पोत्तून देव सामुएला कडेन उलयता. जेन्ना तो दाविदाक विचून काडटा ताचे पयलीं ताचे सवय भावांक देव नाकारता, वो न्हय तो, वो न्हय तो, वो न्हय तो करून. आनी शेवटाक दावीद राजा आयल्या उपरांत म्हणटा, वच तो जाका हांवें म्हजो राजा विचून काडला, जाका हांवें मागलोलो आसा. मोगाळ बाबा भयणीनो, अशे जायते संदर्भ घेतले आमकां मेळटले जंय देव प्रवाद्या उदेशी आमचे कडेन मनशां कडेन आपले पोरशे कडेन उलयता, तांकां प्रेरणा दिता, तांचें दुसरें पावल फुडलें पावल कोण परी जावचें पळय तें. भाग्योंत आतोनीच्या जिवितान अशेंच कितें जालें. सुरू करता आसतना जेन्ना तो आपल्या याज्ञिकीपणाची तयारी करतालो, शिकप करतालो, तेन्ना आगुस्तीन ह्या संस्थेक तो भितर सरता. हे संस्थेन जायतें शिकप तो घेता. पूण मोदें शेवटाक पावता पावता ताका फ्रांसिस्कन हे संस्थेची वड लागता. ताच्या जिवितान ह्या याज्ञिकांक तो पळयता, कोण परी आपलें रगत वारूंक देवाच्या शुभ वर्तमाना खातीर, देवाच्या राजा खातीर ते आयते आसले. आनी हेच वरवीं आपलें जिवीत हे वर्दीन भितर काडूंक तो सोदता. एक मार्तीर कसो तो मरूंक सोदता. आपलें रगत देवाच्या राजा खातीर, देवाचे बरे खोबरे खातीर तो परगटूंक तयार जाता. पूण देवाची येवजण वेगळीच म्हणटा ते भाशेन भितर सरता खरो. ताची खुशी, आपली खुशी आपल्या वडिलांक उक्ती करताय खरो. पूण देवाची येवजण वेगळी म्हणटा तेन्ना ताका मार्तीर कसो मरूंक फावो जायना. ताका परतून येता, ताची भलायकी बिगडटा. आनी हे संस्थेचो वडील
फ्रांसीस ऑफ आसिसी ताचे गुण वळखता, एक बरो प्रेगादोर म्हूण ताका वळखता, ताची जाणवाय वळखता आनी ताका हेर आपल्या संस्थेच्या दुसऱ्या बाबांक शुभ वर्तमान हे हाची शिकवण दिवंक पाठयता. शुभ वर्तमान देसा देसांनी परगटूंक पाठयता. जाल्यार मोगाळ बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी सांत आंतोनीच्या आनी ह्या आदल्या कोरांतल्या प्रवाद्यांच्या जिविताचेर उणीक अणभव मेळ्ळोले आसा अजून, देव आमचे कडेन उलयता तेन्ना आयच्याय काळार आमच्यान म्हणूंक जाता देव आमचे कडेन उलयता. जायत्या मनशांची तस्कोनात चाळून घालता म्हणूंक जाता, उसांबळ करता अशें म्हणूंक जाता. आनी जेन्ना हे मनीस उलयता तेन्ना तांचे उदेशी आमचे कडेन तो उलयता आमच्यान म्हणूंक जाता. पूण जेन्ना आमी हो ताळो बेऱ्या कानार घेता, आयकूंक नासलेले भाशेन करता, तेन्ना ह्याच देवाक ह्याच ताच्या ताळ्याक आमी नाकारता. होच पवित्र आत्मो आमकां दर एकल्याक दिल्लो आसा. केन्ना खंयच्या वेळार कितें आमी करूंक जाय तो आमकां तोच थावें करता. पूण आमी तेचें आयकून घेना. आमचें पावल आमकां जाय ते परी, जे भाशेन काणयेन सांगलोल्या त्या मनशा परी आयकना रावूंक जाय म्हूण मुखार वेता. दुदाचें आयदण घेना पूण परतून गाडयेन बसता आनी वेता, ते भाशेन जाता. जायते फावटी आमी आमकांच म्हणटा आमी सोपोन पळयता आसतलें. सोलोमोन राजाय अशेंच सोपोन पळयलें म्हूण समजलो जेन्ना देव ताचे कडेन उलयलो तेन्ना, पूण खरेपणी देव ताचे कडेन उलयलो. आमी बावाड थेवता काय नाय होय प्रश्न आमचेर दवरलेलो आसा. जरी तर आमी त्या ताळ्याक आयकून आमी म्हणटा आमी सोपनेता, आमी मतीन बेश्टीच पिशीं कशीं चिंता, जाल्यार आमी त्या देवाक नाकारता, ताच्या ताळ्याक नाकारता, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांक आनी स्फूर्तेक नाकारता. जेन्ना आमी हें सगळें जेन्ना देवाचो ताळो आमच्या मनान, आमच्या काळजान, आमचे मतीन जाता तेन्ना आयकता आनी ताचेर नियाळ करता, विवेक करता. आमचें पावल हे भाशेन मारल्यार कितें जातलें, कोणाच्याय फायद्याक पडटलें, कोण आमच्याच बरेपणाक उदरगतीक पडटलें म्हूण आनी बरें कार्य करूंक वेता तेन्ना आमी देवाच्या आत्म्यांक होयकार दिवन ताचें आदबोट आमच्या जिवितांत स्विकारता. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या आयच्या विशयाचेर नियाळ केला तेन्ना आमचेर दवरलेलें आसा, जरी तर आमी देवाच्या आत्म्यांक उक्तीं आसा की ना. आमी उक्तीं आसोंक आमचे आदीन केल्लें आसा, आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा, आमचें फ्रिडम आमकां दिल्लें आसा. आमी मानून घेना जाल्यार देव म्हणटलो सगळी रोजा आपणें तुमकां दिल्ली, तुमचे आदीन सगळें आसलें, पूण तुमी मानून घेवंक ना. तुमीच तुमच्या वाद्याचीं जाल्यात, तुमीच तुमच्या निसंटनाक पावलोलीं आसात, जाल्यार हातून म्हज्यान कांय करूंक जायना. जे भाशेन आदाम आनी एवेन आपलें बरेपण आसलें तें ओगडायलें, तेच परी आमी आमचें बरेपण ओगडांक पावता. जेन्ना आमी देवाच्या आत्म्यांक उक्ती रावना, बंद जाता आनी ताचें आयकून घेना पळय तेन्ना. तर ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता आसतना खेरीत भाशेन देवा लागीं आमी कृपा आनी बळ ताच्या आत्म्याचें आयकूंक, आमच्या काळजा मनान हतोस्करणाचें आयकूंक आमी मागून घेवया. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान जें कितें तुमी मागशात तितलें तुमकां मेळटलें. तर ह्या वेळार त्याच जेजूच्या उतरांचेर आमचो बोवाळ ठेवून कांय आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्याने पवित्र सोबे खातीर म्हत्वाचे निर्णय घेतना ते पवित्र आत्म्याक उक्ते रावूंक
ताणें विवेकाचें मन आपणावून तें घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. राजकी फुडारी समाज सेवा करतना तांकां सोबार तरेचे निर्णय घेवचे पडटात. हे निर्णय घेतना तांणी सगल्यांक मतींत दवरून ते घेवंक तांकां विवेकाचें मन फावो जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोतोर, अद्वोगाद, शिक्षक आनी हेर वावुरपी आपली सेवा अर्पण करतना तांकां खूब आडकोड्यांक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांणी बरे आनी खरे निर्णय घेवप खूब म्हत्वाचें. तर तांणी असल्या वेळार पवित्र आत्म्याक उक्ती रावूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमी ह्या नोवेनांत वांटो घेतात त्या कुटुंबां पासत मागुया. आमचें कुटुंब देव भिरांतीचें आनी भक्तीचें जावन खूब गरजेचें. तर असलें कुटुंब रचून हाडचो निर्णय घेवंक आमकां पवित्र आत्म्याची सुफुर्ती मागुया. आयच्या दिसा त्रेजेन करूंक इतेसांव दिल्ल्या पासत मागूंक लायलोल्या पासत तशेंच मिसाची मांडावळ करतल्या पासत सांत आंतोनीचे मोजोतीन कुडी आत्म्याची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या उतराचेर तुमच्यो गोरसो तुमी मागचे आदींच सर्गीच्या बापाक थावियो आसात. हांचेर विस्वास देवून कांय आमची मागणी आमी तुका उबारल्या. तुका मानता तसलीं ती जाल्यार आनी आमच्या उदारपसणांक आनी बरेपणांक ती जातलीं जाल्यार आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटवणे वेळार गीत घेवया. C24 पेज नंबर 38. C24. Show
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असले साव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, आमी तुका भेटयता त्या दानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. परदेशी लोकांक खऱ्या भावार्थाचो उसवाट दिवंक बागिवोन बार्नाबासाच्या काळजान तुवें पेटयलोलो तुज्या मोगाचो उसो हे भेटोवणे वरवीं आमच्या काळजांनी पेटय आनी लागशिल्ल्या तशेंच पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती भावार्थ पावोवंक उर्बे बरीत धर्म परगटणार आमचे मदले उपजय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सोम्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आनी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती दोन दुतांच्या बुन्यादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबरा सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोट परगटुया. तुझ्या घुसाळी उनुची कोणपणा पोरगे तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कोर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाप्पांक आनी सगळ्या ह्या दिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर. तांकां तुजी सगुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. जायत्या जाणांनी आज आपली मागणी सांत आंतोनीचे मोजूतीन देवाक उबारल्यान थोडो वेळ उगी रावन आमी तांचो उगडास करुया आनी आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो पुती बागेवन सुजे बागेवंत दोन दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वोंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुम्या जेजूची आज्ञा मनान हाडून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन म्हणून आमच्या सर्गीच्या बापाक आमी ह्या वेळार उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायनेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. सोचियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सव्य आसूं. एकामेकाक हास्त्या तोंडान आमी शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. पण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा पागिवोन बान्नाबास तुझ्या दोन दुताच्या पोरबी दिसा ह्या पवित्र जेवणान सासणीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिल्याय. जे आमी आतां खुणांनी समोर उमतां तें दैवीक जिवीत आमचें पयण सोमतोच स्वर्गी मोहिमेन भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हो सुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मातशें वगत बसूया. बाबा भयणीनो, आमची तरणाटी SFX चिकालीम पॅरिशूत कितें भाशेन 3ऱ्या वर्साक सांजाव करतात, तुमचे लागीं मागतात फुलना पाकडी. म्हणटकूच आमचे दोग जाण तरणाटे लोक वयर सरता आनी भायर वेता आसतना 2 बास्केट घेवन उबे आसतले. तुमी कितेंय दिवचे तांकां फुलना पाकडी. कितें भाशेन सपोर्ट करचो ह्या आमच्या तरणाट्यांक बरे तरेन आपलो सांजाव करूंक. म्हणटच मीस जाल्या उपरांत ते थंयसर आज फाल्यां आनी फेस्ताचे दिसा उबे रावतले. कितें भाशेन तुमी तांकां आदार दिवचो म्हूण आमी मागता. आमकां तुमची देणगी आयल्यात ह्या माटोवाक आनी हेर वस्तू करपाक. ती भाशेन एक मनशान आमकां दिल्यात 10,000, एक मनशान आमकां 2,100 रुपया, 6 मनशांनी आमकां दिल्यात 1,000 रुपया, 3 लोकांनी आमकां दिल्यात 500 आनी एका मनशान आमकां दिल्यात 3,000 रुपया. काळजांतान आमी तांकां सांत अंतोनीचे मजतीन देव बरें करूं म्हणटा. ताची मजत तांकां मेळूं म्हूण आमी मागता. भाव भयणीनो, दिसपोटी आमी ह्या माटोवाक 15,000 रुपया मोडटा. जायतो खर्च आमकां जाता आनी तुमी आमकां तेंको दितात देखून आमी वस्तू करूंक पावता. कितें भाशेन काळजांतान पादवीकाराच्या नांवान, म्हज्या नांवान, आमचे PPCच्या नांवान आनी फाब्रिकाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक हांगासर मिसाक येतल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां निमाणो दीस आमच्या ह्या त्रेजेनाचो उपरांत परवाच्या दिसाक परब आमची 6 वाजता मिसाचें बलिदान जातलें. सुत्रायदोची लोक येतलो. आमी जायते फावटी आमकां संवय आसा मदेंच बसपाची आनी मदें कोदेलां आसा तीं सोडून दवरतात. आमी तशें करचें न्हय, जागो सोडचो न्हय. कित्याक तुजे उपरांत आनी कोणूय मिसाक लेट येता, उडीक ताका ऑफिसान तान उशीर जाता. म्हणटच सुवात दुसऱ्याक मुखायली जावं सायडींतली सुवात दवरची. तुज्यान मोदें बसोंक जाता जाल्यार एक कडेन मातशें गळटा, पूण हेर सुवातांनी मातशे सुवाती आसात त्यो तुमी भरच्यो. थंयसर कोदेलां आसात, जाता जाल्यार मातशे उपकार करून मिसाच्या आदीं कोण लोक येतात आनी कोदेलां थंयसर फाटल्यान घालची. कोदेलां मांडलेलीं आसात तीं फाटल्यान व्हरो नाकात. आयचो दीस ट्यूजडे, फाल्यांय जातलो लोक आनी परवांय फेस्ताच्या दिसा जातलो. म्हणटच रस्तो तुमी क्रॉस करता आसतना चोत्राय दवरची. दोनूय बाजूनी पडून रस्तो क्रॉस करचो. पडय नासतना चलतात, मागीर थंयसर गाडयो येतात. ट्रॅफीक पुलीस आसा खरें, पूण तुमी चोत्रायेन वेचें. कालच्या दिसा कलेक्शन जालां 9,580 रुपया. आयच्या दिसाक आमचे मदेकात आसा फादर आल्बीन आनी फादर किरीत भाशेन पीटर गोन्साल्वीस. काळजांतान ती नितेसांव आमकां करूंक सगल्यांनी तुमी ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतलो. देखून आमी तुमकां सांत अंतोनीचे मजतीन आतां मागणें करता आसतना ताची मजत तुमकां लाबो म्हूण मागता आसतना सगळे जे तुमकां उपकार मेळटात ते तुमी आमकां बरोवन दिवचे. पूण बरयता आसतना चोत्राय दवरची. जायते फावटी लोक आमकां बरोवन दिता आपल्याची केस्तांवां, म्हणजे बाट कोणें खालें, सांत अंतोनीक मागलें म्हाका बाट मेळूंक, बेगीन तांकां हें कर. बाबा भयणीनो, ही सुवात न्हय तें करपाची. ही सुवात न्हय दुसऱ्याची ओडयो काडपाची. ही सुवात न्हय दुसऱ्याची इज्जत काडपाची. ही सुवात न्हय दुसऱ्यांक सायबा पाड पडोवन ताचे त्रास जावं ताका कितेंय तूं शिक्षा दी, तसलें न्हय. तुमी बऱ्या मनान मागत देव तुमकां दितलो. भोव करून हो चुऱ्यांचो भाग घेवन तुमी बऱ्या मनान म्हजीं चिंतलेलीं कामां शांती पावो आनी ती म्हाका मेळूं ह्या भावार्थान मागात. आज एक जोडें आयिल्लें म्हजें, आमची क्रिस्तांव भाव भयण, हिंदू भाव भयणां दिमी घालून ताणें मागलें, फादर आमचे पासत तूं मागणें कर, आमकां भुरग्याचें देणें फाव. खरें भावार्थान तर तुमी मागत देव तुमकां दितलो. जायते फावटी आमी मागता मन आनी खंय दुसऱ्याचें वायट जावं. जायते फावटी मागता फकत संवसारी वस्तू कसल्यो. जायते जाणांनी घातलां
पासपोर्ट खंयची पुर्तुगेज पासपोर्ट जाल्या पुरो म्हणून कितें मागोवक आमचें हांव नको आनी पुर्तुगेज पासपोर्ट कित्याक जाय तुका पयशे जावं हांव येतलो आयलँडाक रावतलो बरे पयशे कोत्तलो बाबा कितें चिंतप आमचें खंय आमी वेताव खंय आमी आसाव खंयच्या बागयो अशी मागता तें आमी जाणा जावंक जाय म्हणटूच मागता आसतना पयलीं स्वता शांती मागात मागता आसतना पयलीं स्वातेर आमचे उत्मीक वाड मागात मागता आसतना तुमकां बरी भलायकी मागात मागता आसतना दुसऱ्या पासत घालात मागणी जांकां भुरगीं नात तरणाट्यांक नोकरी ना जी तरणाटीं वायट रस्त्यार विकाडी वखदां घेतात जी तरणाटीं वायट रस्त्यार पावल्यांत जी तरणाटीं आपल्या आवय बापायक आयकनात जे गोराब्यांनी दुस्पोट पडल्या जे गोराबे काजार जावन दुस्पोटायन आसात एकामेकाक डायवोर्स दिवंक पावल्यात उसली मागणी तुमची जावंक जाय हाचे पासत शिराप ताचे पासत वायट ताचे पासत आनी कितें कोणाक बरें जायनाका उसली मागणी आमी घेवचे नात म्हूण तुमकां सांगता आनी हाचे फुडें तुमी मागणी उसली हाडची न्हय म्हूण आमी सांगता मागतात बरें तें साव घेवन मागात देव तुमकां उदार मनान दितलो आनी जो हांसत्या तोंडान देवा लागीं मागता देव तुमकां दुपोट दितलो कित्याक दुसऱ्या पासत तुमी मागतात देखून हेंच जावचें म्हूण आमी मागता सगळीं उबी रावया आनी सांत आंतोनीचें मागणें भावार्थान आमी करुया नमान तुका सांत आंतोन तूं वर्तताय फूल निर्मळकायेचे आनी ओनोद क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका मानता सांटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या पडव्या आनी खुशाल बरीच जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोरलाद दिवन भोव कालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें व्हडा बरमशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागता विनोदी कोर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून सो एका आकाताच्या वेळार तुजे लागीं मागता ह्या वेळार तुमकां जाय तें मागचें मागता त्या मोगा पासून मेनीन जेजूच्या जो तुवें केलो इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक कोंतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जें तुजे वरवीं मागता पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांक तुका समर्पिता तांकां तूं राख आनी सांबाळ म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ म्हजो दिसपट्टो ग्रास दी म्हज्या वावराचो फोळ म्हाका मेळूं चड पिडेस्तांक आनी कश्टवतल्यांक तूं आसरो जा काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर भुरग्यांचें देणें नाशिल्ल्या काजारी चोड्यांक तें देणें फावो कर चड भुरग्यांक भावार्थान वाडोवंक तुजी मोजत लाबय म्हज्या पातकाची खोरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो वर्तो मोग म्हाका जोडून दी आनी अशें हे जिणेंत विस्वासान सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता सासणाच्या सासना बापाक वाकाणू ताका भोगूं आनी आशिर्वादीत करून स्वर्गा राज्यान म्हाका पावय अशें जावं सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो सोम्याचे नावीन आमचो आदार ताणे स्वर्ग आनी संसार रचला हे सोम्या जेजू क्रिस्ता सांत हातोनीक सर्व पिडेस्तांक आनी निर्गोत्यांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाबोवंक प्रार्थन कोन आमकां तुवें दिलोय ताचे मजतीन कुडीची आत्म्याची आनी मोतीचे पिडेन कश्टवतल्यांच्या तुज्या चाकरा चाकोनीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रोचलेल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव बरीत कर अशें आमी आमच्या कश्टांतले नितोळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुमचे सवे आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाड दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं तुमचे वयर आसूं
आनी तुमकां आशिर्वाद दिवन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. आमचे बसत विनोदी कोर भाग्यवंत आंतोनी आमकां फावो जावचें. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादोवाच्या भाग्यवंत आंतोनी खऱ्या भावार्थाचो हुशार पुरगोटणार आनी गोरजें कातांक आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोमिया तुज्या पुता वरवीं. आमेन. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे थंय. आमेन. शेवटाक गीत घेऊया. U25 पेज नंबर 243. U25.